नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। अमृत सिंग हनुमंत परबाचेर हल्ल्या फाटल्यान बेळगांवच्यो गोरवांचे मांस स्मगलर लॉबी आसुये। एक्टिविस्टांनी जनावरां राखची, बीफ अडवपाचे भानगडीत पडचे न्हय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। केरी तेरेखोल पुला आड गोवा फाउंडेशनाची याचिका ग्रीन ट्रिब्युनलान मारली भायर। मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगले विधानसभेत 77 कोटीचे पुलाचो मार्ग जीएसआयडीसीक मेकळो। गोंयचे मायनिंग चालू सिजनात तरी चालू जावचें ना, फुडल्या सिजनात जावं येता। सरकारान आपलें काम केलें, आतां मिनेराचेर मुख्यमंत्री पार्सेकाराचें विधानसभेत वक्तव्य। आठवी मेरेन भुरग्यांक नापास न करपाची सीसीई पद्दत चुकीची, पद्दत रद्द करपाक जाय, पालकांच्योय कागाळी। सरकार केंद्रीय एचआरडी मंत्र्यांक बरयतले पत्र, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। वागातोरचे सॅटर्डे मार्केट मोडपाक सुरवात। सीआरझेड झोनात मार्केट आशिल्ल्यान एनजीटीचे आदेशा वयल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याचे स्क्वॉडाची कारवाय, 300 स्टॉलांचेर कारवाय। आणि खेळात टीम इंडियाचे वर्ल्ड कपांतले आव्हान सोंपलें। इंडियेक मारून ऑस्ट्रेलिया फायनलीत, धोनीचे यत्न निर्फळ। इंडियेक मारली 95 रनांनी, न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया फायनल आयतारा। खबरो विस्तारान। प्राणीप्रेमी अमृत सिंग आणि हनुमंत परबाचेर हल्ल्या फाटल्यान बेळगांवच्यान गोरवांचे मांस स्मगलिंग करपी लॉबी आसुये। पुलिसांक ते दिशेन चौकशी करपाक सांगता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। मात प्राणीप्रेमी एक्टिविस्टांनी तांचो वावर जनावरांक वावटोवपा मेरेन मर्यादीत दवरचो। हांगासरल्या अल्पसंख्याक समाजाचे नित्याच्या खाणांतलें बीफ स्वता अडोवपाचे भानगडीत पडचे न्हय म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। एक्टिविस्टांक वाली ना म्हणून नरेश सावळान विशय काडिल्लो। एनिमल लवर्स हे जे अमृत सिंग आसा किंवा आमचो हनुमंत परब आसा, हे एनिमल वेलफेअरच्या खातीर इतलें काम करतात। ते बिचोली आसूं, ते वाळपय आसूं किंवा 70 पूर्ण 70 आसूं, अशा एनिमल लवर्सांक, अशा एनिमल वेलफेअरांक सरकारान फाटल्या दोन बजेटरियल प्रोविजन आसा की 2 फावटी तांकां 2 कोटी आनी एका 3 कोटी अशे 5 कोटीचे प्रोविजन केल्ले, तांकां एकूय पयसो दिवंक ना। It has been हो हल्लो सुद्धा इट हॅज बीन ऑर्गनायज्ड फ्रॉम बेळगांव, जे तितले सप्लायर्स आसात तांचे कडल्यान जाल्लो आसूंक जावो अशें चड करून दिसता। आमची पुलीस टीम बेळगांव गेली, विधानसभा जातकीर परत नव्यान परत तितलो जो PI आसा ताका हो विशय परत इन्व्हेस्टिगेशनाक घेवपाक हांव सांगता। पण एक आमच्या एनिमल लवर्सांनी गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय की हांवें जेन्ना म्हटलें की ताणी पुलिसांचे मदत घेवची इन इन्सिडन्सीस वेर ऑफेन्सीस आर कमिटेड अगेन्स्ट एनिमल्स। जर एनिमल्सांच्या अगेन्स्ट जर कितें ऑफेन्स जाता आसत, घटना घडटा आसत जाल्यार पुलिसांची मदत घेवची, थंय स्वता वचचें न्हय। ह्या राज्यांत जे 37-38% मायनॉरिटीज आसात तांच्या जेवणाचो कुझिनाचो हो भाग आसा आणि त्यामुळे बीफ तांकां लागता आणि त्यामुळे येणारे बीफ जे मांस येता तें अडोवपाच्या भानगडीन पडचें न्हय। गोंयचो जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा हो ह्या निमित्तान ताका गती मातशी दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता, दिवया। इल्लीगल स्लॉटरिंग जे आसा ते बंद जावपाक जाय। इल्लीगल स्लॉटरिंग आसा न्ही ते बंद जावपाक जाय। तुमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा, कायदेशीर तुम्ही करपाक जाय, काय हरकत ना, करात। केरी तेरेखोल पुला आड गोवा फाउंडेशनाची याचिका ग्रीन ट्रिब्युनलान भायर मारल्या। पुलाक एक्सेस CRZ-1 वाठारात केरी दर्या देगेचे भरतीरेशे म्हऱ्यान दिला, तरीकूय CZMAन पुलाक मान्यताय दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेनासतनाच GSIDCन काम सुरू केलें म्हूण गोवा फाउंडेशन NGT कडेन गेल्ले। तेरेखोल गोल्फ कोर्सा खातीर हो पूल बांदतात म्हणूनय बोवाळ जाल्लो। 77 कोटी खर्चाचे ह्या पुलाचें काम फाटले जूनात सुरू केल्लें। काल हांगा एक डिस्कशन जाल्लें, इट वॉज रिगार्डिंग तेरेखोल ब्रिज आणि द मॅटर इज इन ग्रीन ट्रिब्युनल बिफोर द मॅटर वॉज बिफोर ग्रीन ट्रिब्युनल असो उल्लेखूय जाल्लो।
I wish to bring to the notice of this House that the matter was filed by Goa Foundation against GSIDC, and the judgment has been pronounced today in the morning, and contention of Goa Foundation has been dismissed. And त्यामुळे जो पूल आमचो मित्र केरीच्यान सुरू जातलो आणि गोईंग नो वेअर दॅट ते पोजिशन उरचें ना, पूल तो जातलो. गोंयचें मायनिंग चालू सिजनात तरी चालू जावचें ना, फुडल्या सिजनात जावं येता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. मायनिंग सुरू जाय मेरेन सरकारान मायनिंगांतले बारीक सारीक लोकांची कितें तरी तात्पुरती वेवस्था करची म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन प्रश्न काडिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान मायनिंगाचें प्रकरण पर्यावरण दाखल्या मेरेन हाडून दवरला. मायनिंग सुरू करूंक जायत्यो गजाली मिनेरांक ह्या सिजनात तरी जमतश्यो दिसना. ट्रकवाल्यांक पयशे दिले तुमी, पूण थंय जे बाकीचे लोक रावतात लायक मॅकॅनिक्स, माझे कडेन तर साफ पैसा कुछ पेट में खाने को कुछ नहीं फॅमिली अशें. साधारणपणे 25,000 लोकांचेर इतल्या कुटुंबांचेर ताचो परिणाम जाल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां पर्यंत जो फायनान्शियल असिस्टन्स दिला तो 112 कोटी 54 लाख इतलो दिल्लो आसा, आणि साधारण ताचो बेनिफीट 6,963 ट्रकवाले आणि 1,434 जे हू आर रेंडर्ड जॉबलेस अशांक साधारणपणे मेळ्ळो आसा. म्हणजे सरकार कडल्यान ज्यो गोष्टी जावंक जाय त्यो आमी सगळ्यो केल्यो. अशा स्टेजीक आसा की आतां मायन ओनर्सांनी पुढाकार घेवंक जाय. पूण तांचोय प्रॉब्लेम कसो जाला, मायन ओनरांची स्थिती अशी जाल्या, वी आर एट द फॅग एंड ऑफ मार्च नाव. एप्रील आणि मेचे 15-20 दीस सिजनाचे मेळूंक शकतात. तातूंत आणि एक धंदो बंद केल्लो जर परत सुरू करतलो, जसो सीजन सुरू जातना तांकां जसो खर्च आसता तसोच आज खर्च आसा, आणि त्यामुळे तातूंत खूब वेळ वतलो आणि फुडें म्हयनो 1.5 म्हयनोच जास्तीत जास्त मेळटले. त्यामुळे इकॉनॉमिकल जावचें ना. त्यामुळे सुरू करप हें फुडल्या वर्सा जातलें अशें म्हाका दिसता. घेऊया एक विराम.